पडटलो की हे जे जॉबाचे तेंच्यांनी सांगला पळय ते तुका खरें एम्प्लॉयमेंट दिसता तू प्रेस म्हणे तूच सांग म्हाका पण जावं शकता न्ही जावं शकता मागीर लोकांक तुम्ही कळून 10,000 जॉब अनाउन्स केले ते अजूनही दिवंक ना मुख्यमंत्रीन जे कितें अनाउन्स केला ते फुडल्या नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयले सगळे जाग्यार येतले जाग्यार येवंक जाय केंद्राचे प्रभारी बी आहा मुख्यमंत्री बी आहा आमी बी आहा जे आश्वासनां दिल्या जे खरी आश्वासनां जे पूर्ण करूं शकता ती दिवं शकता म्हाका इतलेंच तुका विचारूंक जाय आमी आमचें काम करतले पूण तूं एक इंडिव्हिज्युअल गोंयकार म्हणून तुका खरें दिसता की ते मनशांनी जो कोण हांव नांव घेना ज्या मनशांनी सांगलें की प्रत्येक घरान आपूण रोजगार दिता तुका खरें दिसता हे शक्य आहा खंयचे बेश्टे घोशणा करपाक तेजे म्हाका प्लॅन ऑफ एक्शन दियात कशें तुमी करतले बेश्टे घोशणा दिवपाक खंयच्यान तुमी करतले कशें करतले आयक सायबा एक म्हणजे हांव प्रेसाच्या भावाक सांगूंक सोदतां जॉब दिवंक जाय जाल्यार वास्तू उबे करचे पडटा आयआरबीचे बॅटेलियन पुलीस घेवंक जाय आयआरबीचे नवें बॅटेलियन तयार करचें पडटा सगळे कडेन जे खंय लागता लोक वेकन्सी कितें असेसमेंट करून गोंया राज्यांत आयजचे दिसा हे 10,000 जाल्यार म्हाका दिसना फुडल्या वर्सभरान आनी कोण घेवंक शकतले म्हाका तरी एक सांगूंक जाय की सरकारान जे कितें शब्द दिला ते सरकार पाळटले आनी पाळपाची गरज आहा कोण येता मता खातीर कितेंय घोशणा केली आनी कितें सांगलें लोकांक अट्रॅक्शन करपाक तशें काय गोंयांत जायना गोंयचो लोक बरो जागृत लोकांक खबर आहा कोण काम करता कोण काम करिना आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीन जे शब्द दिला की 10,000 नोकऱ्यो दितले म्हाका खात्री आहा की ते नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयलीं कारण तेंचेर बी प्रेशर आहा आमी सगळे आहा आमकां बी जाय की संद्यो भुरग्यांक तयार जाल्ले जाय तरेतरेचे एक्टिविटीज डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट रिक्रुटमेंटाचेर भर आसतले सरकाराचे आनी मुख्यमंत्रीन जे शब्द दिला म्हाका खात्री आहा ते पाळटले आनी नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयलीं इलेक्शना पयलीं जे कितें शब्द सरकारान दिला ते पूर्ण करतले